is Yedurappa. Siddaramaiah is the chief minister. Yedurappa mining a चोर म्हणून गेलो. हिंग आमकां चोर म्हणले आनी त्या चोराक हिंग तूं कितें करता रे? आतां फकत हें आमकां बिजी दवरपाक रिबन नॅशनलायजेशन आमी सोदता काय हें बिजी दवरपाक इलेक्शना फावटीचें हें सगळो प्लॅन. We are not going to leave Manoj Parrikar. I will go to the extent we will take the party and we will go to the extent of even taking the roads, streets on this issue. We are not taking this lightly. What Manoj Parrikar is talking just like that. We will take a CLP. We will take a CLP and take a decision. We will take a GPCC. Will take a decision and we will go on the roads. This is a lifeline, not go udo mena. Mr. Parrikar will try to give an impression that they are trying to have some interim agreement with the Karnataka. If any type of interim agreement is sought, it will be a permanent agreement. After the agreement is done, whatever it is done, then tribunal say you have agreed. They will not make a distinction between interim arrangement or interim agreement and finality. But now I call upon the conscience of Atmaram Nadkarni. He is a lover of Goa. Now that brief has virtually gone from his hands. Gone from his hand because Mr. Parrikar has stabbed him in the back. Now he should resign. If this project goes on, Mhadei river will get dried up and children will play cricket there in the path of Mhadei. This is also visualized by many. म्हादय खातीर आतां मेरेन सरकारान पयसो कड्डिलो आदोगातांचेर लाख वोत्तात तांचें कितें? पयशे आमी गोवा गव्हर्मेंटान खूब मोडले. म्हाका स्वता एडवोकेट नाटकर्णींगली बील कितली आसली. गोवा सदन कितलो तेंप लोकांक रावपाक मेळो ना दिल्ली. इट वॉज बुक फॉर मंथ्स टुगेदर. एक्टिविस्ट आणि पर्यावरण अभ्यासकांकूय पर्रीकार सरकाराचे हे पावल मानवल्ले ना. मुख्यमंत्र्यान पिवपाच्या उदकाचेर कर्नाटका कडेन तडजोडीची भाशा सुरू केली आणि डॉक्टर नंदकुमार कामतीन 24 वरां भितर मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पत्र धाडले ते अशें. ट्रिब्युनलांत म्हादैची केस आसतना कर्नाटकान म्हादैचे उदक व्हरूंक सगळे तरेचे यत्न केले. कर्नाटकान दूधसागराचे उदकूय आपले वटेन व्हरपाचो यत्न केलो. खाणेपार न्हंयचेर काटला पालना दिग्गी मारा आणि दिग्गी बोंडेली धरण बांदून उदक सुपा वटेन वळोवपाचो प्लान केल्लो. रानां वन हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानगी शिवाय उदकाचो नैसर्गिक स्त्रोत वळोवंक मेळना. कर्नाटकाक पिवंक उदक दिवपाचें थारल्यार ट्रिब्युनलांत गोंयचे केशीचेर खर परिणाम जातलो. पिवपाच्या उदकाची गरज म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें पत्र सांगता जाल्यार बीजेपीचे फुडारी हुबळीत उत्तर कर्नाटकाच्या शेतकारांक हे राजकी जैत म्हूण कित्याक सांगतात? सिद्धरामय्याच्या काँग्रेस सरकारा कडेन पर्रीकर म्हादैच्या उदकाच्या विशयाचेर कित्याक चर्चा करिना? कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा कडेन कित्याक चर्चा करता? दुसरे वटेन म्हादय बचाव अभियानानूय गोंयच्या बीजेपी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक हरकत घेतल्या. गोंयचे सरकारूच घात करता अशी भावना जाल्ल्यान इतल्या तेंप थंड आशिल्लें म्हादय बचाव अभियान हे गजाली वेल्यान परत सक्रिय जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.